ನಮಸ್ಕಾರು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಾಹಿನಿಂದು ಸಕ್ಕಡ್ ವೀಕ್ಷಕಾಂಕೈ ಸ್ವಾಗತ. एक कवी सान सान चुटुकू म्हळ्यार सान सान कविता चुटुकू कविता बरोनो मनान तुले भावनेक एक हावभाव दिता. तसल चुटुकू कविता आमकां वाजितल्यांक एक मनाक संतोष दिता, आनंद दिता. तसली एक कवी, एक गृहिणी श्रीमती अनिता शणै आजी आमगेल वाहिनींतू आमगेल सोयर जानसाची कहाणी प्रेरणाचे कार्यक्रमाक हंगेले एक बरोच अभ्यास म्हळ्यार कसले एक विषय दिल तिकिनी त्या विषयांतू हास्य रुपारी तमाशेरी कन्नड भाषेंतू 4 लायन्स बरयताची ते हंगेले हव्यासू. तशी बरोनु 2 बुक्स प्रकट केला. आता 3 बुक तयार अस. बामणू चरडू आले संसारांतू कष्ट सुखारी एक उत्तम गृहिणी जावनू आणि कुटुंब आणि मित्रां लोटू चंदा येरी कवित्री म्हणू गुर्तसुने घेतली असानी. तशीची एक अर्थांची एक 2 वर्ष अर्थांची हंगेल बामणाले दैवंगत जातरी हांका मस्त ते दुःख आशिल्यान ते ग्रीफ आशिल्यान तांत सुकोनो भायर येवच्याक हंगेल वो अभ्यासू म्हळ्यार हव्यासू बरोच हव्यास आशिल्यान हांका तांत सुकून भायर येवच्याक मस्त सहाय जाला. ते विषय मागीर हांणी आमकां सांगताची. तशीची हांकां मेळले प्रशस्ती आमी ऐकुया. कविरत्न प्रशस्ती कासरगोडू कन्नड भवनांतू, सौरभरत्न प्रशस्ती पर्याय श्री पुತ್ತಿಗೆ ಮಠ ಉಡುಪಿ ಹಂಗ, ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಕ ಹಂಗೇಲೆ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಕೆ ಜಲ್ಲಲ ಸತ್. ಪೈರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತೂ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಿನ म्हणू आमगेल मंगळूर टाउन हॉल अंतू प्रोग्राम अंतू हांका स्पेशली सन्मान केलेले आसा. आणि कन्नड कंपू सरणी म्हणू थायलंड अंतू एक प्रोग्राम जातस तक वच्चाके हांका सिलेक्शन जाला. इतले नाही वेगळे वेगळे कवी संमेलनांतू भाग घेऊन जनाले मोगू आणि प्रशंसा घेतला. आता आम्ही हांगेले बरोचे प्रयाणा बगे हांगेला उलोन ऐकुया. हांका स्वागत करूया. नमस्कार. नमस्कार अनिता, तुमका आमगेले वाहिनींचं स्वागत आणि नमस्कार. नमस्कार. आता तुमगेल बरोचे हव्यासो ते एक भारी लायक अभ्यास साहित्य मनशाक असलारी कदाय कसले विषयांत आमकां दिवका म्हणना मुखार वयचे आता. तशी तुमगेले एक या प्रयाण कशी सुरू जाले, सान दोन तुम्ही खंय आशिल्लींची कशी तुमकां हे सुरू जाले म्हणून आमकां सांगत की. वय हांव म्हळ्यार स्थान दाखोवन आमी आशिल्ले शिवमोग्गा डिस्ट्रिक्ट तीर्थहಳ್ಳಿ तालुका आगुंबेंत आशिल्लीची. ते आमगेले बाल्य पुरा थंयची ओड जाल्या. आमी कन्नड मिडियम अंत सिक्किल्ली चड. तशी जावन मिगले हांव एक सन होटेल दवरलें आशिल्लो. अम्माक एक हेल्थ डिपार्टमेंटान काम आशिल्लें, गव्हर्मेंट काम आशिल्लें. तशें जावन आमकां कशें म्हळ्यार थंय एक गांवांत ट्रान्सफर पर जाता आसता आशिल्लें. एक घर भाडे घरांत तशी एक जाता आशिल्लें. तशी आनी आमगे सुत्तामुत्ता पुरा जाण कन्नड उलोवची चड, आमचे गेले उलोवची नाशिल्ले. मिगेले आनम आमचे गेले उलयत आशिल्ली ती तांणी हांगाची मंगळूराची, तांणी अम्मा उडपीची, आन हांगा मंगळूरान सुरत केल्लो तांगेले आमी मूल पुरा हांगाची. जाल्यार आमगेले जीवन हांव पुरा थंय घेवन आशिल्लें. PUC ते हांव थंय घाटवेरी शिकून आशिल्ली. मागीर अम्माक ट्रान्सफर जाल्ले साऊथ केनराक. थंय आयले नंतर मागीर हांव डिग्री हांगा SMS कॉलेजांत शिकता आशिल्ली. खंय ते ब्रह्मावत कॉलेज ब्रह्मावत. ओके ओके हा. थंय डिग्री जाल्ली म्हगेले. म्हळ्यार हांव कॉलेज सान दाखोवन प्रायमरी दाखोवन कशें म्हळ्यार म्हाका वाजूचे बरोवचे मस्त हव्यास आशिल्ले. कसं नाही जाल्यार घेचून बरोवचे तशें बरें आशिल्लें. आनी स्पोर्ट्स हे ते पुरा एक्टिविटीज कल्चरल एक्टिविटीज ताका पुरा पार्टिसिपेट करता आशिल्ली. हांव खंय बारी बुदवंत कांय न्हय, सामान्य स्टुडंट तितलेच. कथे पुस्तक हे ते वाजूच म्हणून म्हाका मस्त इंट्रस्ट. वाजूच मस्त वाजूचे मस्त इंट्रस्ट. हांव तेदनाची हायस्कुलांत आसतना कादंबरी पुरा वाजिता आशिल्ली. साई सुते
आणि आनी उशा नवरत्न खंय लायब्ररी जॉईन जालें की ना ते आमगेले घरा लागे एकली माय आशिल्ली तिका ती घेवन येता आशिल्ली पुस्तक हांव ती लागे घेवन हांव वजीत आशिल्लें हय तशी हांव वजीत आसता आशिल्ली म्हगेले अम्मानी सवचे आशिल्लें तुका परिक्षे स्कुला वच्चे टाइम दिले कसान वजून बसला म्हण जोर करता आशिल्लें हांव निपोन बरो वजीत आशिल्लें आसता ते एकला तो अभ्यास आसता वाजून बी आसतना मागीर ते बरोच कशें सुरू जाले रोजचे तेंची जीवन नाय आशिल्ली की ते सांदोवन पार्ट आशिल्ली की वय हांव सांदकुनूची ते चंदा मामा हे ते बरो वजीत आशिल्लें न्हू तशी हांवें एक कथ बरो कमोन कथ बरो बरोवचे मास्टर दाखोवचे बरो करता आशिल्लो हांव चंदा उंटू ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಬರೀತೀಯ म्हूण सांगता आशिल्ली चिंतांनी कॉलेज तरी कॉलेज तर म्हाका एक मस्त सपोर्ट आशिल्लें कॉलेजेंतू कल्चरल एक्टिविटीज अंतू बरो मस्त सपोर्ट आशिल्लो म्हाका हांव कांय पण एक बरोवचे आनी लेक्चररा दाखोवचे आशिल्लें तो थंय सायन घालून नोटीस बोर्डाक हें घालता आशिल्लो तशी म्हाका नोटीस बोर्डार येयले कुला खुशी जाता आमगेले फ्रेंड्स पुरा कॉलेज मेट्स आनी तांणी पुरा ಏನ್ कविता बरेದಿದ್ದೀರಿ कवियत्री म्हूण सांगून म्हाका तमाशे करता आशिल्लीची कांय पण लेखन हें तसले विशय बरो बरोवन घालता आशिल्लो लायक तशी ती मागीर हें तुमी आकाशवाणींतूय तुमगेले प्रोग्राम दिला म्हळ्यार एक सांगिल्लें अशें वय कॉलेजांत आसता न्हू आमगेले एक टीम आशिल्लें युवावाणी प्रोग्राम पुरो दिवच्याक आमकां आपोवन व्हरता आशिल्लीची मागीर इंडिव्हिज्युअल जेन्ना आमची वता आशिल्ली म्हाका ते डायरेक्टर खंयची आकाशवाणी मंगळूर मंगळूर ओके तो वसंत कुमार पेर्ला म्हणून तो म्हाका कार्डांतू एक विशय पुरो दिता आशिल्लो बरोवच्याक तांतू बरोवन घेवन यो म्हूण सांगून हांव बरोवन घेवन वता आशिल्ली ते मागीर तागेलो ऑफिसा वचून दाखोवचे तो मागीर तांतू तप्प आशिल्ले पुरो लायन पुरो करेक्ट करून एडिटींग कोन्न दिता एडिटींग करून दिवन अशें बरोवंक तशें करून शिकोवन दिता आशिल्लो मागीर हांव रेकॉर्डिंग रुमा वचून प्रोग्राम दिता आशिल्ली बारीक खुशी जाता रेडिओंत केदान येता म्हूण आयकता रेडिओ ऑन करून दवरून घेवन आसता आशिल्लें हांव केदान येता मागीर प्रोग्राम ते एक नमन्याचे उमेद उमेद आसता कॉलेज वतन की कॉलेज वतानूची तशी जावन ते म्हाका बारीक खुशी जाता आशिल्लें आनी म्हाका एक तेदानाची एक 150 रुपये चेक दिलेले हांव ते कसो करचें म्हणून ಗೊತ್ತನಾशिಲ್ಲ म्हाका ಅಕೌಂಟ್ कसो ಗೊತ್ತನಾशिಲ್ಲ घेवन ಬ್ಯಾಂಕ್ ವತನ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ फस्ट बिल कमाई ಬಾರಿ ಖುಷಿ जाता आशिल्लो म्हाका हांव वेगचे बरेल्यार दूद अशें म्हणटा तेदान आलोचन करता आशिल्ली तितल्याची ಎಲ್ಲಾರಿ ಅತ್ತು ಮಾತ್ರ हांव बरोवचें मुगेल खुशीक बरयता आसा मुगेल खुशीक हांव आत्ता बरयता आसा तितली असो लायक मागीर अंतू भितर स्पोर्ट्स सांगतानी पुरो वता आशिल्ली की तूं सान आसतना कॉलेज वता वय स्पोर्ट्सान तो पार्टिसिपेट ड्रामा नाटक वय वय तेंची कल्चरल एक्टिविटीज जेव्हा स्पोर्ट्स जेव्हा पुरांत हांव पार्टिसिपेट करता आशिल्ली खंयचे ड्रामा एक्ट केले ड्रामाचे आमगेले कॉलेजांत एक टीम आशिल्ले लेक्चर आनी हांव आनी केलो जेन्ना ಒಟ್ಟು ಸೇरून एक ಕತ್ತಲೆ ದಾರಿಯ ದೂರ म्हणून एक नाटक ते आमी एक 7-8 ಪ್ರದರ್ಶನ केला खंय ब्रह्मावरांतू कोटांतू उडपींतू वैकुंठ वेरी गुड बालगंगा कॉलेज थंय पुरा वता आशिल्ली करता आशिल्लीची मागीर परीक्षे ते पुरा येयले म्हूण रबयले मागीर घर लागी म्हाका सवचे सूर केले कांय नाका वचचें म्हूण सांगून तेन वार्डीक जायनी कॉलेज व्हडलें आशिल्लें कॉलेज वता आशिल्लो ताकाची नाका म्हूण सांगून हें केलें खंयचे बुकांत पुरो आर्टिकल आनी बरोवचे आशिल्ली की वय आतां हांव आर्टिकल बरोवचे आशिल्लें व्हडलीक जत्तर बरयता आशिल्ली ओके एक राग संगमा आनी मंगळा आनी केलो पुरा मयुरा तसले पुरा आशिल्ले तांत बरोवन घालता आशिल्ले की तितले अट्टी कोरून पोस्ट करता आशिल्ले केदां एक एक येता आशिल्ले तितलेक म्हाका एक इंट्रस्ट ना जाल्यार एक पुस्तकांत आयलें न्हू म्हूण सांगून खुशी जाता आशिल्ली पेपर न्यूज पेपर आर्टिकल्स न्यूज पेपरांत येनी आतां व्हॉट्सअप ग्रुपांत केलो पुरो न्यूज पेपर पुरो आसा प्रेरणा आनी संपदा कन्नड संपदा म्हणटा तांतू पुरो घालता आसता हांव एक पण येता व्हेरी नायस आतां गृहिणी जावन आसतना तुका बरोवच्याक टायम कशी मॅनेज केले म्हणल्यार व्हडलीक जत्तऱ्यांत अशी अप्रूप बरोवची आशिल्ली न्हू हांव टायम आसतना बरयता उडी मस्त बरयता आशिल्ली मागीर घरान चोरून व्हडलीक जत्तर म्हाका बरोवच्याक टायम तितलेक मेळनाशिल्ले आनी तितलेक म्हाका हें नाशिल्लें वज्जूची चड आशिल्लो मस्त दारा वयना घेवन घेवन वजीत आसता आशिल्ली
तेन्ना मागीर बामण म्हणचे तूं अजिता बसल्यार तुका दिवडे चेपल्यार कळना गो म्हण सांगता आशिल्लीची. मागीर बरयता कसं बरयता आसल्यार तापयल्यार म्हाका हांव कॅर करनाशिल्लें बरयता आसता तशें. मागीर आनी सवताक म्हण सांगून हांव बरोयता सांगून तूं बसता आशिल्ली तशी. म्हळ्यार कितलो बरयता कितलो वाजीता तूं म्हण सांगून कसं ना बरोवची तें म्हण सांगून तशें बरं हें करतना हांव नाका तांगेल्यार बरोवची नाका गो म्हण सांगून सोडता आशिल्ली. चेडू हांगे पळोवका चेडू आले कितले चेडूंचो एक चेल्लो एकलीच चेल्ली. आतां तो चेल्लो इंजिनियर जावन हांगा अदानी कंपनींत आसा ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ बेंगलोर. ಓಕೆ ती हांगा इस्रेलांत काम करून आसता. ती स्पोर्ट्स कोर्टांत तिका काम मेळ्ळलें. कसं स्पोर्ट्स म्हळ्यार ते हें बास्केटबॉल. बास्केट नॅशनल National. व्हेरी गुड ग्रेट कंग्रेट्स नॅशनल लेवल असतो वय सिलेक्शन वय व्हेरी नायस. तशीच आता एक आमगे प्रिय मनशाक म्हळ्यार प्रितीचे जनांक जिवनांत कळूच म्हळ्यार एक मस्त एक बेजार संगत जावन आसता तुमकां. ते तुमगेले बामणान दैवंगतचे तरी मस्त एक भायर येवचे मस्त कश्ट जाले तेन्ना तुमकां हे बरोवचे अभ्यासा निमित्त तुम्ही भायर येयलींची म्हणून एक आसा ताजे विशय सांगीत की की म्हाका अनएक्सपेक्टेड जावन ते एक तांणी टीव्ही पळयता आसतना तांणी एक पडलेची हें जालें न्हू आमकां एक हें सी जाल्लें तें शॉक सी जाल्लें डेक्कनीची आमी. म्हाका मस्त ಸ್ವಲ್ಪ डिप्रेशन जाल्लें कसं पुरो आनी मुखार कसं बळशी तशी कसं कसं आलोचन जेप्ता आशिल्लें. हांव म्हणलें मस्त कादंबरी पुरो वाजीत आशिल्ली न्हू तांतू पुरो स्त्री शोषण हें तें बरयता तसल पुरो करता की म्हाका तशी अशी पुरो कसं पुरो जेप्ता आशिल्लें तसल पुरो कसं जायनी. म्हाका पुरो जेन्ना तेन्ना कोण पळयता आसत पुरा नेबर्स जावो आनी सोयरी जावो आमगेर बंधू बाळग पुरो जेन्ना म्हाका असो लायफ हें करता आसाची तशें जेन्ना म्हाका दुख्ख म्हणल्यार कसं न्ही हांव बरयता आसतना मागीर लोट मागीर बामण आसा म्हणून लेखता ते म्हणटा मस्त तमाशेन करता आसता आशिल्ली केदां तुमकां ते तांतून भायर येवका जाल्यार बरोवका म्हूण कशी हें जालें ते म्हणल्यार हांव ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ नुतू आसता न्हू सायलेंट आशिल्ली उलयनाशिल्ली कोणा अदरवायज आलेचेन पुरो जेत्ता आशिल्लें. तेन्ना चेडू हांको बयन सूर जाला ಅಮ್ಮ तूं अशी आसचेनाಜ್ಜಮ್ಮ तुका ಸ್ವಲ್ಪ एक्टिव जेन्ना सुका डॉक्टरला वच्चे यो तुका कसं जेत्ता असं पुरो म्हणून म्हाका तें करता डॉक्टर म्हणलें तिका तेगेलेतला सोडी ती समजताली तिका टाइम पुरस न्हू ते पुरो सपोर्ट आनी दियाची तेन्ना ती ಸ್ವಲ್ಪ हें जेत्ता तशें पुरो म्हणलें. सो बरोच मागीर बामण आसतनाची एक वर्स फुडें हांव एक बಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರ ರಿಲೀಸ್ केलेलो आसत तेन्ना मागीर बामण आशिल्ली बामण आशिल्ली व्हेरी नायस ओके तांकां खुशी जाल्लें. हांव ताजे ಬಗ್ಗೆ सांगताले ते कशी बरोवचे साध्य जाले ते हांव फेसबुक आयले नंतर फेसबुकांत पुरो बरयता आसता आशिल्ली फुडें पुरो बरयला जाल्यार पुरो खंय खंय गेला जाल्यार हांव बरयता आसता आशिल्ली फेसबुकांत. ते म्हाका केलो जन फॉलो करता आशिल्लीची. एक दीस अशी हें करतना तो उदयवाणीची मनोहर प्रसाद म्हणून पत्रकारिता आशिल्लीची तांणी म्हणलें तूं लायक बरयता ते पुरो एक फोटो हें खंय आसा तें बरयलां पुरो म्हण निमगेलो. हांव तमाशेक सांगलें त्या पुरा बట్టल अंगडी दिल्ल्या ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ म्हण सांगून ಹಾಸ್ಲಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ म्हण सांगलो. तशी हांव कलेक्ट करून कसं नाही पुस्तक करचें तांत कसं नासू तशें पुरो हांव लेखून आशिल्ली. जाल्यार मागीर दुवेला सांगलें अशें पुरो म्हणटास म्हाका तें कसो म्हण कळना म्हण. मागीर टीची ते उलोवन तागेले उलोवन हें करून पुस्तक पुरो कोरसून आमगेले घरा वकल्या टायमार एक बिडोगेडे करयलेले तागेले हातांत ते एक म्हाका खुशी जालें तागेले निमित्तान ಸ್ವಲ್ಪ हांवें कवित्री म्हणून घेतल्या वरी जाल्लें म्हणून म्हाका ಪೂರತ್ ರಂಗೇಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ನೀವು करतरी तुमकां जनान ರೆಕಗ್ನೈಸ್ करू सुरू करतरी ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಮುಂಚೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಬರೀತೀರಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸಗೋಡಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ ತशी ಪ್ರಮಾಣ तशी तशें हांव एक 300 प्रती केल्लेले कोणाक बरो इंट्रस्ट आसा तांकां पुरो हांव दिता गेले दिता गेले. मागीर आनी एक बूक दोन्हीचे पैरितले ರಂಗೋಲಿ ಫಸ್ಟಾಚೆ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಂಗೋಲಿ ते आमगेले कथाबिंदू सारा कथाबिंदू म्हणून पब्लिशर पब्लिशर गेला दिले तांणी ते राजांगणांतू
उडपांतू राजांगणात गीतोत्सव कार्यक्रम आशिल्ले त्या टायमार बिडुगडे करून म्हाका सौरभ रत्न प्रशस्ती दिल्लीची. व्हेरी गुड ताजे फुडें ಕನ್ನಡ ಭವನ ಕಾಸರಗೋಡು ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡ थंय मिगेले एक साहित्य पुरा कवाना पुरा पळोवन म्हाका कविरत्न प्रशस्ती दिल्लीची. हें पुरा तुमगेले बामणाले दिवंगत म्हाका वय दिवंगत तरी मेळ्ळाले हांव तांगेले आशिर्वाद लेकून व्हेरी गुड व्हेरी नाजाल्यार हांव भायर येनाशिल्ली म्हाका एक जेवका म्हण नाशिल्ले तशें बरें आशिल्ले मिगेल कुशीक बरोवचें आनी आसता आशिल्लें. लायक टाइम इज द हिलर म्हणटाची तांचो चुकून तुगेलो अभ्यास एक भारी चांग साहित्याचो अभ्यास आसना. वय बरें लागेल आमगेले मनांत कसं अनुभव जावो कसं नाही जावो ते एक साहित्य रूपान तू बरयल्यार तांत एक लायक एक अलंकृत भावने मेळटा. मेडिटेशन आणि तांतू बी ते मेडिटेट जायला वय जाता नाजाल्यार आमी सगळो दीस आलोचन करून घरान तू बसून की एक खंयचे स्पेंड जायनाच आसल्यार ते मस्त हें जाता. खंयच्या विशयान बरोवची आवडची चड म्हाका सामाजिक कलाकडी मस्त हें आसता. सामाजिक व्हॉट इज हॅपनिंग अराउंड सराउंडिंगान तू हें आसता आनी नेचर कोण कवी तुमगेले फेवरेट म्हाका चुटुक बरोवचे पुरा एक म्हळ्यार म्हाका सद्याक धुंडीराज तमाशे बरयत तमाशे बरयत न्हू ते म्हाका मिगेले गे आसता हांव तमाशे करचे तमाशे बरोवचे आनी पुरा जन चंद करून आसून का म्हणून मिगेल मनान तशें तेंचे आरोग्य म्हण हांव लेखून तशी जेन्ना हांव एक दोन लायनी पुरा आयकू तशी बरोवचे आसले टेस्ट कसाने आयल म्हण जाल्यार ताजेर बरोवचे पुरा तशी आता कादंबरी पुरा वाजिता आशिल्ली न्हू कांतू भितर तुम फेवरेट खंयचे आशिल्ले म्हळ्यार ऑथर कोण कादंबरीन तू म्हाका लायक शिवरामकारांत एक चोमना दुडी वज्जिल्लास आनी तांकां आमी भेटी जाल्लास केन्ना कॉलेजांत आसता चर्चे पुरा आशिल्ले तेन्ना हांव निमगेले शिची तुमी चोमना दुडी बरयतना तुमकां अनुभव आशिल्लो म्हण तो ಸ್ವಲ್ಪ कोप करून अनुभव जेवका म्हणना ते अशें करून बरोवन समाज तिद्दुपडी करीत म्हणटा म्हाका लायक दೊಡ್ಡ कवी पुरा मेळ्ळले आसा बारी तेंका खुशी जाता आमी ताज्यांत कोटांत आशिल्ली शिवरामकारान आमी कॉलेजाचे एक ಸ್ವಲ್ಪ साहित्यांत अभिमान आशिल्लो तांणी पुरा अभिरुची आशिल्ली तांणी पुरा वचून मीठ भरून पुरा येयले. व्हेरी गुड लायक एक अनुभव वेळ मेळ्ळा रे तांगेल पुरा इन्स्पिरेशनरी बरयता ग्रेट. आता तुम्ही सोशल मिडियार पुरा घालता आसाची तुमकां ते कृती चौर्य जाता म्हण मनाक कसले दिसता की जावते पुरो आनी आमी ते वचून कसं हें करूं जायना हांव मिगेले हांव बरयता आसता हें करून आनी केलो जन शेअर करताची शेअर करून बरयताची म्हळ्यार तुमगेल कविता काणू शेअर करतना आमचे बरेल म्हणून आसता ते आनी तांणी विंगड नमुने हें करून बरयल्यार आमकां कळना ते जाल्यार सांगता आमकां तूं बरयला तो एक केला म्हण तशें तसं कसं जायनी विंगडाल पुरो जावन अशें पुरो आमी गेल तशें जायनी कसं शेअर करताची ना जाल्यार कमेंट घालून हें करतात. व्हॉट्सअप ग्रुपान तुमगेले कविता मेळ्ळा ना पुरा वता आसत ना तुमी वय ते कशी ते म्हळ्यार व्हॉट्सअपान तो साहित्य ग्रुप मस्तच हांव एक 4-5 सांत सेरवाला तंतू तांणी कॉम्पिटिशन दिताची एक विषय दिताची दत्तपद म्हण दिताची हायकू बळ म्हण दिताची आनी एक टांगा साल बळ म्हण दिता ते पुरा कशे म्हळ्यार रुल्स आसा तांतू बरोवचे पुरा ते पुरा लायन जावका इतले अक्षरा भितर मुगसोका इतले लायन जावका ते पुरा स्पॉटर ना आमकां टाइम एक संजे भितर रात्री 10 घंटे भितर टाइम दिता आरामसे आलोचन करून बरोवचे. तशें जावन म्हाका हांव डिग्रींत आसतना लिटरेचर घेतिल्ले सब्जेक्ट कन्नड नाही इंग्लीश ते इंग्लिशांत आशिल्ले आमी कन्नड मिडियम जाल्यार बरोच बरें इंग्लिशांत आशिल्ले लिटरेचर आशिल्लें तांतू म्हाका ते म्हाका भारी हेल्प जाल्ला जाल्यार हेल्प जाल्ला बरोवच्याक अंतू तांणी स्पॉटर पोएट बरोवची तशी स्टोरी कवी संमेलन आनी म्हळ्यार पुरा कविजान पुरा मेळ न्हू तुमी बरयलेले आशिल्ले वाजूचे न्हय वय आमगे लिस्ट आशिल्ले आमी स्वरा कितें खावना आनी आपयताचे तुमकां तांणी प्रोग्राम आसतना आपयताची हे कोण बरयताची येची
कबूल ಇನ್ನು तो असल्यावर कोण कोण सांगतात ಏನು ನೀವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಿ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಮಂಗಿತ್ತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದ ನಾವು ಒತ್ತ मग फ्री असत मग काय ಏನು सोशल मीडियाचे पॉझिटिव्ह जाणं युजेज तुम्ही बरेल 2 कवन कसले वाजून सांगतावे जयत आमेक कोंकणीचे एक 2 कवा शिवाय वाईट आहे निंबू त्याचे म्हाका कोंकणी ते बरेच आसा आता सुरू केला ओके ओके काल काल म्हणजे टाइम एक एक पंत राहू कालो गुಳಿಕ ಕಾಲು जावन दिसता पुनमे दिवस अमास जावन अमासे दिवस पुन्नम जावन दिसता म्हणल्यार हे संसाराचे तापत्रय अंत अशें करून जावचे करेक्ट काल्पनिक जावन इमेजिन जावन बरोवचे हांव एक एक पंत तशी हांव एक काल्पनिक कल्पना एक सुंदर संजवाळो दीव दोन उज्वाड असलावरी सुक्काल रन्नंतू वसंत मास दिसलावरी मिगिल मन कशी म्हणल्यारी बंगरा किरीट घालून सिंहासनावरी बसलावरी मिगिल मन काल्पनिक कवी मन भावगीत यमुना तीरांतू कृष्णाले कोळाला गाणं माधुरी आशिल्वरी तशें म्हणून पर एक इमेजिन देवन बरोवचें तशें सोपा अशी आसा आमकां जायना तशें आसा जाल्यार एक काल्पनिक कल्पन करू कसले करेत तशी ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ एक अशी पयरे एक पुरा हनी ट्रॅप हें ते पुरा जत्ता आशिल्लो न्हू तांतू पुरा ಕೆಲವು ಜನ पुरा ಬರೀತಾ ಆಸಿಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಅशी ಕरून ಬರೆಯಲೆ ಹನಿಗ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆ ಹನಿಗವನ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹನಿ ಕದನ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪುರಾ ಜನ ನೀವು ಏನು ದುಂಡಿ ರಾಜ ದುಂಡಿ ರಾಣಿಯ ಪಣ್ಣು ಮಿತ್ತ ಸಿಲಿಚಿ ಪುರಾ ಜನ ತಮಾಷೆ ಮಗಿರಿ ಅನಿಕೇಕ ಚಿನ್ನ ಅವನೆಂದನು ನಾನಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವೆ ಗಮನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಚಿನ್ನ ಮಳಲ ಮಳರಿ ಪ್ರೈಸ್ करता असतो ತಕಚಿ ती ಅದಕ್ಕವಳು ಗಮನಿಸಿದೆ ಚಿನ್ನದ ರೇಟು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆಯಲ್ಲ ಕೊಡಿಸುವಿಯಾ ಚಿನ್ನ मणू दोन्ही अत्तंतू ती सांगता बंगरा रेट चेडदिಲ್ಲ मग घेऊन देतोय बंगरा म्हणून ती त्या घेऊन द्यायची तसलं रे यावे ना मला मोगन असायची त्यांची बायल बा म्हणून सांगणार तशी एक अर्थ असता तशी बरेता पुरं बरेता असत कसले माते आईल कुठले गीतीन बरोचे आणि काम करत असताना कसं विषय मिळत म्हाका आणि बरे म्हणून अशी बरोबर तशी बरोबर म्हणून मागे जाईन ते उडगस होता ते बरोवन दाखवून असं एक एक पण करता ಕೆಲವೆಲ್ಲ एक पॉइंट बरोबर मिळता म्हाका ते करून बरोवन मागे तांचो एक विषय काही पण बरेया म्हणून बांध तांचे आलो त्यांकोन बरयता भारी लायक विषय ते आमकां तांतू भितरी चल्लीन जावन आसतना बरोवच्याक एक बाईची जगत्याची तितली कळ साहित्य म्हणल्यार एक ते आमगेले पट्टा भितर पुरा असता विषय बरो केलो ಕೆಲವು ಜನ ಸಂಗಕ್ಕೂ जायना ಕೆಲವು ಜನ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಕ್ಕೂ जायना आम्ही अक्षर रूपांतू तक्क एक रूप भावने हाव भाव दिव प्रकट कर होय आता आमगेले वीक्षकांतू मस्त जन बरयताचे होय जाल्यार तांकां ते शेअर करू म्हाका येतात होय त्या कसं करेत सांगेत तेवे म्हाका आशिल्ले हांव पुरा बरोवचे मागीर ಈಗಿर पर्सनल विषय आनी कसो अशें आशिल्लो तशें आशिल्लो लेखता आमी एक कावाना बरयले रे तू तशें आशिल्लो अशें तशें पुरा एक हें करता अर्थ करून अप्लाय करता तू आशिल्लो आमी काल्पनिक जावन बरयल्यारू आमकां म्हण लेखताची अशी अनुभवची बरयल्यारू अशी म्हण लेखताची ताकाचे आमी बरोचे विशयान तू फ्री जावन बरोवका तेका अर्थ कशी करून घेवन असल्यार व्हडना आमगेले भावने विंगडे असता तांगेलो वाजिता तांगेले भावने वेगळे असता ताज्या आमगेले वरी असता तशी असता तशी बरोची अंत आसता शेअर करका म्हणजे शेअर करून तांकां मन परिवर्तन जावचे की हो ही अशी बरयली न्हू तशें 4 जणांनी प्रेज करता खुशी जाता प्रेज करणे म्हण जाल्यार व्हडना जाल्यार ते आनी ते करता असता व्हॉट्सअपांत आनी आमगेले बंधू बळगांनी तांणी पुरो पळयता ओ जावेत तू अशें बरयता न्हू तू फुडें बरयनाशिल्लो न्हू तशें बरो म्हणटा आसताची लायक जाल्ला म्हणटाचे म्हाका तातून खुशी जाता सुपर लायक तशी जावन आमी भायर येवका पडटा आतां आमी तुमगेले फोटोज पळया हें खंय हेंगा उडपंत राजांगणांत
म्हाका कवी Felicitato. गीतोत्सव कार्यक्रमांतू भगवद्गीते कसले त्याची पद्य- कथारत्न बिरुद नाही सौरभरत्न सौरभरत्न होय. होय ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಅಂತೂ ಬೈರಿ ಪುನೀತ್ ಪುನೀತ್ राजकुमार स्फूर्ती दिन आशिल्ले तेन्ना राजकुमार फॅमिली त्यांनी म्हाका सन्मान केला येते म्हणल्यार हांव पुनीत राजकुमारा ಬಗ್ಗೆ एक कवना बरोवन पेटयलेलें तशी तांकां खुशी जावन म्हाका ग्रेट ग्रेट कंग्रॅच्युलेशन हे त्यांची नाही एक आमगे कवी गोष्टींतू हांव चमकलेली तशी दूर दाखोवन आयला न्हू म्हण सांगून म्हाका हांव कवी गोष्टी केल्ले आनी तांगेले ऑर्केस्ट्रान एक पद्य सांगले तशी त्यांनी म्हाका एक हें केलें सन्मान केलेलें शालो ಗುಡ್ हे कविरत्न प्रशस्ती हंगा कन्नಡ ಭವನ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಾಸರಗೋಡು ते सगळे तुमगेले बामनाल देವಂಗದ ಚತ್ತರಿ नाही हे नाही ते फुडले एक ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಜತ್ತಾನ ಎಂಜೆಲ್ಲರೆ या पुरो मेळतन मिगील म्हणना ना आशिल त्यांची देवांगेन जत्तरी तांगेले आशीर्वाद आसा ह्या पयरे एक विश्व रंगभूमी दिनाचरणी म्हण आशिल्ले ते म्हाका दिले ओके गुड ह्या एक खंय गोष्टी आशिल्ल्यो आमकां ते वाज्यचे वज्जुजक मात्र तो सांग चालू बसला गाव कवीले आम्ही म्हणल्यार आता कन्नड म्हणल्यार आता पुराजनक साहित्य वयर अभिरुची पुರ ना तशी जाल्ला म्हणल्यार पुरा ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ येवका म्हण सांग आम्ही येतो हंगा दक्षिण कन्नडांत एक चुटुಕು हे साहित्याचे एक हें पुरा एप्रिल 18 एक हें करता आसत आमी वय तांते एक चेडू पुरा सोदून हें करून तांके एक उत्तेजन दिव्या म्हण आसत ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ म्हण सांगून तांके ಹೋಗ್ಯವ್ಕ मातृभाषे वयर मोग येवका आता बरं इंग्लिश मिडियम न्हू तांकां स्पीड वाजूचे तेंचे आसता तांकां एक साईड ऍक्टिव्हिटीज कसं एक हें आसता ह्या पूण एक ಸ್ವಲ್ಪ हें करया म्हण सांगून त्या चेडू पुरा आपयलेला त्या प्रोग्रामाक हे कथा बीन गीतोत्सव साहित्योत्सव प्रशस्ती मेळ्ळा त्या दिवस 50 कृती लोकार्पण जावन आशिल्ले तुम्ही बरयलेलो नाही नाही आम्ही नाही ಒಟ್ಟು ಸೇರು ತಂತು ಮಿಗಿಲೆ एक आशिल्ले रंगोली तशी ग्रेट तशी ह्या फस्ट आमगे मिगील रंगोली काद हें जाल्लें बिಡುಗಡೆ जाल्लें तेन्ना मिगील बॉम्बण आशिल्लें ಬಣ್ಣಗಳ ಚಿತ್ತಾರ त्या बुकन वय रिलीज जाताना ह्या उद्यावाणी पेपरांत आयिल्ले काट्टी पीस करून दवरले असं लाय कशे हे मिगील दू ते नॅशनल लेवल प्लेयर जावन आशिल्ले ग्रेट वंडरफुल आता काय सर आता इस्रेलांत नॅशनल लेवल म्हळ्यार ते बास्केटबॉल म्हटलं बॉल बास्केट ते कोचिंग आणि कोड्याल मंगळूरांग नाही ती निट्टे कॉलेज वता आशिल्ली टेंथ तिका पुरा फ्री सीट पुरा दिल्ले तशी जावन ती थंय वता आशिल्ली व्हेरी गुड ते चुकून कोटारी तिका काम मेळ्ळें मागीर थंय तिका खंयची कंपनी थंयचे मेळटा वंडरफुल वंडरफुल असं खुशी जाली आणि ताले आता कसले कादंबरी जेवो बरोवच्या इंट्रस्ट एक दोन्ही एक 100 बरोवन दवरलाक ते आता एक पुस्तक 2 पुस्तक करका म्हण आसता नील गवाना म्हण सांगता दिग दिग कवानाचे आता आनी कोंकणी पुरा बरोवचे स्टार्ट करता आसा व्हेरी गुड म्हणल्यार म्हाका ते एक पुरा कोणी जाल्यार एक बरय म्हण सांगून हें आसल्यार म्हाका हांव बरयता गेली विश्व कोंकणीन तो हांव म्हण लेखनी तशी नाही त्या निमित्तान एक स्फूर्ती जावन आनी बरोवच्या तो आनी भाशे म्हणल्यार आमगेले एक आसता न्हू एक 4 बरयतले खुशी लाय खुशी जाली आणि तुमकां मस्त धन्यवाद तुम्ही आमगेलो तो इतले वेळ बसून तुमगेले प्रयाण बरोवचे प्रयाण आणि तुम्ही कशी तांतू बरोवचे प्रयाणा निमित्त मस्त एक दुःखा विशयांतनी आसतना कशी भायर आयलींची म्हळ्यार एक आमगेला सांगिल्लें आसा ते आनीक तुमकां बरोवच तशी देव शक्ती देवो म्हणून सांगता की आम्ही हांगा मुक्ताय करता ठीक नमस्कार धन्यवाद म्हाका घेवन अवकाश दिल्ल्याक उलोवन मिगेलो परिचय पुरो कोन्न दिल्ल्याक तुमकां मस्त धन्यवाद आनी विश्व कोंकणी धन्यवाद आनी लायक जावन मुखार येवका वेळ येवका जाता खंडीत जाता तशीची वीक्षकांकय आता आमी हांगेल काणी आयकलींची हे प्रेरणा आमकां सगळ्यांक येवका ते बरोवच म्हणून बरोवच्यांतूय आसूं का
आर्ट खंयचे विशयांतूय आमी ते आमगेले एक पॅशन शिकोवन घेतला री खंडीत आमकां लायफान तो उजवाड येता म्हूण सांगताची हांगा आमी मुक्ताय करताची. तुमकांय मस्त धन्यवाद. आमगेले विश्व कोंकणीचे व्हिडिओज लाईक करा, शेअर करा आणि आमगेले चॅनलाक सबस्क्राईब करा म्हूण सांगताची हांगा आमी मुक्ताय करताची.